रेंट बायकाचो ओनर। हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो। ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी। हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो। हांव म्हणलें म्हाजो धंदो म्हाजो हांवूनच चलयतालो। ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता दोनी किल्लोस करता, आमकां मारतात। हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना, म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला। वयता थंय झगड्यो करता म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना। पुलिसान हेंचे जे जाय ते मातशे स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडल्यान। हांव उबो राव गाडयेरूच, गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो, आनी आतां दोळो बी म्हाका दिसपाकूय हें जाता। आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला म्हाजे। तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते क्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें, आनी कांय ना। आमी कालांगूट आहले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडाक, म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले। विचारता कितें जाल्लें, कांय विचारूंकूच पावना, आमकां मारपाक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी। कितें जाल्लें काय विचारपाक। आतां हे क्रायम वाडटा पळय ह्या कारणां खातीर तो व्हिडिओ पण तुमकां कळटलो बाबा कशें कितें जातात पळय ती। तर आनी हे भुरगे कोण आहात पळय थोडे प्रायवेटूय दितात, तेंचे कडेन गाडयोय कांय ना। आतां गांवचे लोक तुमी आसून गांवानूच झगडटात। तुमी धंदो करता, तोय धंदो करता, धंदो सगळ्यांचो एक कोणी करूं शकता मरे। तुमी दादागिरी करून कित्याक धंदो तुमचे कडेन कापासतात ना?